सगळ्या वेळार कुशाल रावात, थांबो नासतना मागणें करात आनी खंयच्याय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची कुशी पाळटात. अशें आमी पयल्या तेसलोनिकारांक चिठींत 5व्या आवेसवरांत वाचता. खरेंच आमी आमचे लागीं कितें ना ताचे विशीं शिणचे बदलेक आसा त्या वस्तूंचेर आनी बऱ्या संबंदाचेर नदर घालीत जाल्यार तुमची दिनवासनी बरोवन येतली आनी आयच्या दिसाची मुखेल बोड तुजें आनी म्हजें सोवें निबेल सोत जावंक पावतली. शुभ वर्तमान आमकां जेजूचो खोल संबंद बापा थंय उगडापो करता. मागण्यांत रावन जेजू 12 जाणांक विचून काडले आनी धर्मदूत म्हूण नांवूय दिलें. जेजू पेकोणीच्या गुणांतल्यान पिडेवंतांकूय बरो करतालो. तूं आनी हांव आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमच्या धर्माचे धर्मदूत. दिसपोटी मिसांत वांटो घेवन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां देवाचें उतर उस्कायता आनी पाठयता. तर जिवितांत मेळोल्या आनी अणभवलोल्या जेजूक घेवंक दुसऱ्यांक वांटूंक भेदभाव, अंतर आनी वेगळोचार करचो सोडून देवाची तत्वां आनी बरेपणां शिंपडावंक वावरूया.